बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी बाळका जेजूक मानकन आमची तेच सावांनी मागणी भेटोवंक हांगासर भक्तीपणान जमो जाल्या. आमचे बसत आमच्या कुटुंबा बसत आमच्या कामा बसत आनी कोणाक आमी आमच्या मागण्याचो आदार बसयला तांचे बसत मागोंक सुम्या लागीं आमी ताचे बराबर हांगा पावल्या. मोगाच्या न्हू, आमी मनीस आमी सगळी अस्कत मनशां आमचें थंय उणेपण आसा, अस्कत काय आसा. केदाळा आमचें उणेपण अस्कत काय आमी सुम्याक आमी भेटोवन दिता आनी सुम्या संगी आमी जिवोवंक प्रयत्न करता. खंडीत जावन आमकां जेजू बरें करता. आमकां सुमेस्तांक शांती जाय, समाधानेन कुटुंबांत जियेचें, सिरसांबरा बऱ्या तरान जियेचें म्हणून मस्त मन आसा, खुशी आसा आनी ताचे खातीर आमी वावुरता. सुम्या लागीं आमी मागया. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी एकामेकाचो मोसोर केला, राग केला, हगे केला, दुस्मानकाय केल्या. ही सर्व आमची ती असली अस्कतकाय जेजूक समर्पण दिया आनी आमकां बरें करूंक, आमकां बरी भलायकी दिवंक जेजू बाळका लागीं आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान आमी जेजूक बऱ्या मनान काळजान भेटोवच्याक आमचें उणेपण वळखून घेवया आनी आमच्या पातकांची दूख धरया आनी बक्षणे मागया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता, मनान चिंतून आनी वायट सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध, ह्या पासून बेगीन वचता संवकार मुली सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरीसपरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रीतीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमचे सोडून केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दोशी जावं आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता.
आमच्या सुमया तुझ्या पुताचे सो क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप. फेलिस्तियाक जिवीशी मारून दावीद परतो येताना स्त्रियो इस्रायेलाच्या सर शहरांतल्यो भायर सरल्यो आनी घुमट धरून कासाळे वाजोवन आनी उल्हासाची बोब मारून गायन करीत आनी नाचत साऊल रायाक मेळोवंक आयल्यो. त्या स्त्रियांनी नाचोवन नाचोवन अशें गायन केलें. सावलान जिवीशी मारल्यात आपल्या हजारांक, दाविदान आपल्या 10,000. सावलाक एकदम राग आयलो. हें गायन ताका मानलें ना. ताणें म्हळें, ताणें दाविदाक 10,000 दिले आनी म्हाका फकत 1000. रायपण शिवाय ताका हेर कितें जाय? त्या दिसा तावन सावल दाविदाक मोसरी नदरेन पळोवंक लागलो. दाविदाचो जीव काडूंक आपणें केल्लें येवजन सावलान आपल्या पुता जोनाताक आनी आपल्या सर सेवकांक कळीत केलें. पूण सावलाचो पूत जोनातान दाविदाचो अदीक मोग करतालो. देखून ताणें दाविदाक म्हळें, म्हजो बापोय सावल तुका जिवीशी मारूंक सोदता. फाल्यां सकाळीं सत्राय गे. एक गुप्त जाग्यार लिपोवन राव. हांव भायर सरतलों आनी तूं आसलेल्या शेतांत म्हज्या बापायच्या बगलेक रावतलों आनी तुजे विशीं ताजे कडेन उलयतलों. म्हाका कांय कळीस जाय जाल्यार हांव तें तुका सांगतलों. जोनातान आपल्या बापाय कडेन दाविदा विशीं बरें उलयलो आनी ताणें म्हळें, रायान आपल्या सेवका दाविदा विरोध पाताक करचें नाका, कित्याक ताणें तुजे विरोध पाताक करूंक ना आनी ताजी कार्यां तुका उपकारल्यान. ताणें आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना फेलिस्तियाक जिवीशी मारलो आनी सर्वेस्परान सगळ्या इस्रायेलाक एक व्हड जैत दिलें. हें तुवेंच पळयलां आनी तुका संतोश भोगलो. तर कसलेंच कारण नासता दाविदाक जिवीशी मारून तूं कित्याक पाताक करताय आनी निरपराधी रगत वारयताय? सावलान जोनाताचें उतर आयकलें आनी सपूत घेवन म्हळें, जिव्या देवाचो सपूत, हांव दाविदाक जिवीशी मारचो ना. जोनातान दाविदाक आपयलो आनी हें सगळें ताका कळीत केलें. उपरांत जोनातान दाविदाक सावलाशी हाडलो आनी दाविदान आदले भाशेन सावलाची सेवा केली. देवाचें उतर हें. श्लोक. काकोट मुजी कर देवा, मनीस म्हाका गिळूंक उठल्यात आनी दीस रात मुजेर झगडी मांडटात. वय सदांच मुजे दुस्मान मुजी पाडदन येतात. अशें म्हज्या साळाफळांक लागलेले जायते आसात. श्लोक. देवाची कसो हांव परदेशी जावन भोंवता तें तूं जाणाय. म्हजीं दुकां तुज्या सामड्या चिलान तुवें बरें दवरलां. हें सगळें तुज्या पुस्तकान बरोवन आसा न्हय वे? तर हांवें तुका
तुका उलो मारल्यार पुरो मुझे दुस्मान पळोवन दवतात. श्लोक. देवाचे नावाचे रक्ता कसलीच पियान म्हाका ना. इतले हांव जाणा देव मुजे सवय आसा. देवाचेर पातयेवन ताजें उतर हांव वाकणटां. सर्वेस्पराचे बसवणें हांव वंदितां. ताजेर हांव पातयेवन जर बियाविणें जियेन तर नर मनशान म्हाका कितें करयेत. श्लोक. देवाचे नावाचे रक्ता कसलीच पियान म्हाका ना. देवाचे नावाचे रक्ता कसलीच पियान म्हाका ना. Servisuracice, Alleluia. Servisuracice, Alleluia. 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 Servisuracice, Alleluia. Ia berpengut karya, sumiat bhakti bandiya. Erkata kami hidya, kita tak melasya. Servis suracice, Alleluia. Servis suracice, Alleluia. 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 Servis suracice, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू थंयसो पयसरन आपल्या शिसां सांगाता गलिलिया सरोवरा कुशीन गेलो आनी एक व्हड लोका जोमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. गलिलिया, जुदेया, जेरुसलेमा, इदुमेया आनी यॉर्दान पेले तडी तावन तीर आनी सिदोन सहाराच्या आसपास गांवांतावन लोकांचो व्हड सैत जोमो ताच्या कृत्या विशयांत आयकोन ताचे सशीन आयलो. लोकांची केट अशी वाडली की ताणें आपणाक आडचिना जावच्याक आपणाक एक मस्वो तयार दवरून आपल्या शिसांक ताणें सांगलें. ताणें सबारांक गूण केल्ले निमती हर एक पिडेस्त ताका आपडूंक म्हूण ताच्या आंगार पडटलो. देवसरी ताका पळयल्ल्या तक्षण ताचे मुखार सरपडोन तुंच देवाचो पूत म्हणून व्हडल्या ताळ्यान बोब घालताले. पूण आपूण कोण म्हणलें हेरांक कळीत करिनाये म्हणून तो तांकां कठीण ताकीद दितालो. देवाचे उतर हे. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तशेंच बाळका जेजूच्या सुमेस्त भक्तिकानो, आयचें पयलें वचप आमी सुमेस्त आनी चेत येवन आयकलें तर त्या वचपांत आमकां एक संगत कळटा. मोगाच्यानो, दावीद एक सेवक, साऊल एक व्हडलो राय. दावीद फिलिस्तियांक तांचे वयर जैत घेता, फिलिस्तियांक जिबेशी मारता आनी अशें
साऊल रायाक व्हडलें जैत तो हाण दिता. दाविदान हाडलें जैत पळोवन लोक ताका पुगारता, ताची होगळी करता. साऊल रायान 1000 दुस्मनांक ताणें जिवेशी मारली जाल्यार दाविदान 10,000 दुस्मनांक जिवेशी मारून जैत हाडले म्हणून ताची होगलीक उलयत आसतना साऊल रायाक मोसोर जाता. मोगाच्यानो ओलिंपिक्सांत एक गोल्ड मेडल कोणगी आपणावन जीत जावन आपल्या गांवाक फाटी येतना लोक ताका राखता. जावं ते एअरपोर्टांत, जावं रेल्वे स्टेशनांत, जावं बस स्टँडार वचून ताका राखता, ताका स्विकार करता, ताची होगळी करता. ते आमी न्यूज पेपरांनी वाचता आनी TV चॅनलचेर पळयता. जायतीं लेखकां ताचे विशयी बरोवन आसतात, होगळीक उलोवची. पूण थोड्यांक मोसोरी जाता. तशेंच घडलें साऊल रायाक, ताका मोसोर जालो. त्या मोसरान बरलो तो दाविदाक जिवेशी मारूंक प्लॅन करता, सोदना घालता. अशें ताचें वायट ताच्या पुताक जोनातानाक कळटा. जोनातान दाविदाचो एक इश्ट, बरो इश्ट जावन आसलो. तो दाविदाक म्हणटा, आळे दाविदा, म्हजो पाप्पा तुका जिवेशी मारूंक सोदना करनासा, त्या देखून तूं इल्लें सत रायन राव, बी केअरफूल म्हणटा. अशें ताका दाविदाक सांगून जोनातान आपल्या बापाय लागीं मोगान उलयता. तो कितें म्हणटा, आळे दाविदान तुका केदींच वायट करूंक ना, कितेंच तुका करूंक ना, कित्याक तूं ताचो जीव काडूंक प्रयत्न करताय. ताणें तुजे खातीर झुजां झुजल्यांत तुका जीक हाण दिला. तो तुजे पासत थंयसर आपणाची जिवाची लक्ष करिनासतना तो तुजे खातीर थंयसर झुजला आनी तुका बरेंच केलां. त्या बऱ्या मनशाचो जीव काडूंक तूं कित्याक कारण जाताय. अशें सांगून सलमांव रायान करचें, साऊल रायान करचें व्हडलें एक पातक ताणें थंयसर सुकयलें. आनी तो साऊल म्हणटा, हांव देवाचे शपथ घालून सांगता, ताका हांव जिवेशी मारिना. अशें एक राज्य संदनाक तो कारण जाता. जोनातान साऊल राय आनी दाविदा मदें एक राज्य संदनाक कारण जाता. देवाचें समाधानान जोडूंक वा हाडूंक कितलीं प्रयत्न करतात वा पेसारतात तीं बागी, तीं देवाची भुरगीं म्हणटा दोंगरा वयलो प्रसंग. मोगाच्यानो मोसराक वखद ना. विल्फी रेबेंबसाचें पोदें मोसराक वखद ना. हर एका मनशा थंय मोसोर आसा. आज मनीस मोसरान जियेता, हग्यान जियेता, अन्यायान जियेता. एकामेकाचें बरेंपण पळोवंक थंयसर ताका जायना. शेजारा जावं दी, कुटुंबां जावं दी, कामाच्या जाग्यार जावं दी, मोसोर 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 पयल्यान पयलें आपणाक खाता, मागीर उपरांत दुसऱ्यांकी खाता, दुसऱ्यांकी नाश करता. पेटच्या उज्याक आमी तेल वतल्यार कितें जाता, तो पेटोवन वेता, सडी सडीत पेटता. पूण हांव आनी तूं समाधानान मोगान रावंक प्रयत्न करता. गी जेजू ह्या संवसार आयलो, ताणें समाधान हाडलें, सगळें वायट ताणें काडलें आनी सोमेस्तांक तो बरें करीत गेलो म्हणटा आयचो वांजेल. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी सोमेस्तांनी बरीं मनशां जायचें. वय आमचें थंय इल्लें उणेंपण अस्कत खंय आसा, पूण सदांच आमी त्या खुर्सायिल्ल्या जेजूक पळोवंक जाय. मनशां ह्या संवसार जियेत आसतना, 4 जाणां मदें जियेत आसतना थंयसर तापावत आसा, उणेंपण करता, एकामेकाची आमकां होगली करूंक कस जातात. कुटुंबांत जावं दी, समाजीन जावं दी, आमच्या कामाच्या जाग्यान जावं दी, हेर इतर जाग्यांनी. पूण आमी क्रिस्तांवां जेजूची खरीं पाटलांवदारां, मागण्याची मनशां, आमचें तें आसलें उणेंपण आमी उणें करूंक प्रयत्न करीचे. आमचें तें आसलें तें
कितें पाड वायट आसा ते गूण जाता तितल्या मट्टाक आमी उणें करीचे. जेजूक पळोवंक लोक धांवतालो पूण आमी बागी कित्याक तेच जेजूक आमी स्विकार करता. जेजू आमच्या काळजांत येता, जेजूक आमी आपडटा आनी जेजूची बेसांव आमी जोडटा. तर आमी मिसा वेळा मागया आमकां बाळोक जेजू आनी तो सुमी जेजू क्रिस्त सर्व बेसांवांनी बरोवन दी. आमचें तें आसलें सर्व अस्कत काय उणेंपण आमी इल्ली इल्ली उणें करूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना विशयी तरी मागया. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवबापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमचें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या निकटोय सभेच्या देवाक सर्वेस्पर म्हणून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागता. त्याच पुतात जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदरा आनी सुस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रेतीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उसर्गी तुका छे छे. सर्वेस्पराचे नांवे तुका छे. उसर्गी तुका छे छे. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सुसुंकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Bovart so got pergatoya. Sumi Jitsumelo, Sumi Jitsumelo, Sumi Jitsujivan Sara. Oh, Bovart so good, Ami berkata, Jitsu बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो वंडो आनी ही सोडणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रिथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, लुईस पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रेती मगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सुदारून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ फळोवंक फोव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मयेत देवाचे मये संगाती भगेवंत जुजे भगेवंत अनबुता आनी सर्व काळी तुका मनवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेसू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडण्याची आशना मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज समकाये तुझे खुशी सगळा जाता तुझे संसारांचो आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पत्कां बगस आनी आमकां ताळ्यान पुरो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान स्वस्थ गाय शांती समाधान आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशन अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. विचारस्वटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेका शांती दियात. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ही देवाची शिळी संसाराची पाप करता ती शिळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सर्व सुभागी सुम्या तुमचे भितरूनची म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रीतिवंत बापा, तुज्या पुताच्या नावाक मान देवन सगळ्यांनी दिबे मरचे म्हण तुवें येवजिलें. हे तुज्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिनवासो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटपलेली तुजे सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उबारूंक सर्गार तुका ससनाक वाखणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थीता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशीर्वाद घालो. वचून आज क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगत रावून म्हजो संतोष म्हणटा. सोमी जेजू मनशांचो येसांव जियेलो सर तरेच्या गरजे आनी तो मनशां पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें हांव ताका फावो जालें. नेनेरान शिकेलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशां तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. बाळू जेजू आमची सगळी मागणी ह्या घडये तुका समर्पिता. साहित्य भक्तीक आनी तांचे ते सवाल तारी मुखार भेटिल्ल्यान ती तूं आशिर्वादीत कर. साहित्यांक आमच्या मागण्याचो आदार आमी बसयला. बाळो जेजू तांचे सांगताय तूं राव. प्रत्येक जावन थोड्यांनी आपल्या कुटुंबांत शांत समाधान आसचे खातीर कुटुंबाच्या संद्यांनी आमाल पियोन येतान सुडका जोडच्या खातीर तुजो आदार मागला. तांच्या आदाराक तूं पाव सोम्या. थोड्यांनी बरी भलायकी मेळचे खातीर प्रत्येक जावन पिडे शिडेतावन सुटका मेळचे खातीर तुजो आदार मागला जेजू. थोड्यांनी भुरग्यांचे देणे फाव जावचे खातीर एक ल्हानशें भुरगें ऑटिझम पिडे वरवीं कश्टून आसा ताचे ताका सुटका मेळचे खातीर आवय बापायनी विनंती केल्या जेजू ताच्या आदाराक तूं पाव. तशेंच थोड्यांनी बरें काम मेळचे खातीर बरी सैरीक मेळच्याक दिसपरतो ग्रास सोडूंक आदार लाभच्याक विविधीच्या वायट सक्तीतावन वायट सक्तीच्या बांदपासून सुटका मेळचे खातीर
तुजो आदार मागला सोम्या ताका सोमेस्तान तूं आशिर्वादीत कर जेसू. सांगतच तुझा आदार मागोवंक ह्या सकाळच्या वेळार हांगसर ह्या पुंतळार आसच्या हर एक ह्या भक्तिकाक सोम्या तूं आशिर्वादाने बर आमकां राखण वर सांबाळ वर बरी भलायकी दी समाधान दी संतोष दी जेजू. आमची सगळी मागणी तुका आमी बेडयता सांगता आमी मागता हे भगवंत जेजू बाळका तुजी सर पदवीच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखलला आसता तुका पातीन उलो मारतल्या सक्तांक दयेन आयक आनी तुजे बेसांवांनी बर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समका येवं तुजी कुशी सगळ जाता तशी संवसारान जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरी कृपेन बरलेले सुमी तुजे सांगता दुसऱ्यां भितर तुज देवान सदी फॉलच्या कुशीन जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका लागीं सांगता आमी मागया ये अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजांचेर एक काकुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सुटपडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतीन बरोवले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुदी आनी इतल्या तरेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काड आमचे इल्ले सर कश्ट आनी निरासपण तुजे कुमक आनी बुसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वरोच्या सदां सर्वदा आमेन. बाळू जेजू तुवें फाव केल्ल्या सर्व उपकारांक आमी तुका अर्गां दिता. आमचे सांगत तुवें रावलाय तुज्या आशिर्वादांनी भरल्याय साहित्य भक्तिकांक तुवें आशिर्वादीत केल्यान सोम्या ताणें हांगासर येवन साक्ष सुसारल्या तुका अर्गां भेटयल्या ते सक्कड भक्तिकां बराबर आमच्याय जिवितान केली तुवें मात कार्यां केल्या ते नियाळन सांगता आमी मागता ये भोव उदार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दय केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपाच्या इमाचे मारेफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारूं दी. सर लोक तुज्या पाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कल्याणांतली दैवीक मजत सोडून दी. सस्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजूक आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवें जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक पिडे स्तंभासोत मागणे. अर्कां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज संखायो तुझी कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुळे आमुशिताव तशी आमची पातकां बुरोस आनी आमकां ताळें पडोवंक नाका पूण वायट सर्वीस पॉट तुमचे सवे आसो. पिडा शिडा गुण करीत गेल्लो तो सोमी तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. सर पिडे शिडे तावन कश्टा समस्या तावन तुमकां सुटका लाभोव राखो आनी सांबाळू आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. पार
Bisawang tirkan wahai kurpesu, ingin tu trust now sampai dulu.